विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक चावनु स्वागत करता आसा. मिगेलೊಟ್ಟು आसंती वाणी प्रभू आणि सुलता नायक. सुलता नायक हन्नी एक गृहिणी. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ BSc ಕರ್ತಾರೆ. ತಂಗೆಲೆ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿರಿ ಸುರ ಸರಸ್ವತಿ ಸಭಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಜ್ಜೆ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತೂ ತೃತೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹನ್ನಿ ಬರಲೆಲಸ. ಹಂಗೆಲೆ ಆಸಕ್ತಿ म्हणून सांगलारी दास साहित्य ऐकूचे आणि ताजे तत्व अळवडसून घेवचे आणि तांकां पद सांगचे विशयांवर केन्ना मस्तू आसक्ती आसा. तशीच हन्नी एक भैल मनशाला एक गुंपू दास नमन ಬಳಗ म्हणून प्रारंभ केलेले आसा. प्रति वार हन्नी पुरा ಒಟ್ಟು सेरवतांती दास साहित्य सांगतांती ऐकतांती नवे नवेची विचारू चर्चा करतांती. तशीची ताजे तत्व आमगेल जीवनांतू आम्ही कशी अळवडसून घेवचे म्हणेल एक चांग कार्यक्रम हन्नी करता आसंती. तुमका दोग जणांकय स्वागत. आज ही आमगेल्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमांतू आम्ही नवरात्रीचे वैशिष्ट्य हज्जे बग्गे तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करतांती. नवरात्री म्हूण सांगलारी 9 दिवसू देवीक 9 रुपारी पूज करचे एक परब. शक्तीले आराधने ह्या परबेचे वैशिष्ट्य. तशीची हक्का दुर्गोत्सव म्हणून केन आंबे सांगतांती. ह्या दुर्गेल जनन कशी जल्ल्या म्हणून सांगलारी महिषासुर म्हणेल एक राक्षसू ರಂಭಾಸುರಾಲೆ पूतू तक्कल कशल आश म्हळारी देवते तांकां सोलसून स्वर्ग तागेले वश करून घेवका म्हणून. ताजे खातीर तो एक घोर तपस करता आनी धरले मनशाल निमित्त म्हाका मरण येवच्या नज भैल मनशान म्हाका दिवश मारी येत म्हणेल एक वर मागून घेता. तागेल नंबिके कसा म्हण सांगलारी धरले मनशान ताका मारच्या साध्यत आसच्या पुरो जाल्यार भैल मनशान म्हाका मारच्याक साध्य ना म्हणेल एक नंबिके. तशी तो स्वर्गावत्ता देवते तांकां उपद्रव दिता. हे देवते तांनी भिवन ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हांगे लागी धांवन येतांती सहाय निमदितांती. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तांगेल शक्ती पुरा ಒಟ್ಟು करून ह्या दुर्गेक तांनी सृष्टी करतांती. सिंहा वैरी सवारी करून महिषासुराल ಒಟ್ಟು 9 दिवस ही युद्ध करून धांचे दिवस म्हळ्यार विजयदशमी दिवसू ती महिषासुराला संहार केलेलो आसा. तशें जावन तिका सिंहवाहिनी म्हणून सांगतांती महिषमर्दिनी म्हणून वरकेना सांगतांती. ह्या नवरात्रींतू आमी नवदुर्गेल पूजा करताना हिगेले एक गुण आमगेल जीवनांतू आमी कशी अळवडसून घेवयेत रूढी कोण घेवयेत म्हणेला एक आत्मावलोकन करचे मस्त अगत्य आसा. तेदना ही दुर्गे 9 रूप घेवन मागीर ते पुरा रूप एक रूप खाणू महिषासुर मर्दिनी जावन चामुंडेश्वरी जावन ताका संहार केलेलो आसा. हांगा महिषासुराल संहारू म्हूण सांगलारी आमगेल भितर आसचे दुर्गुण म्हळ्यार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हाजी वरकेन निर्मूलने म्हणून सांगेत. वायटा वैरी चांगाचे एक विजय म्हणेले तत्व आम्ही हांतू शिकतांती नाही मा वै खंडित वै. हे नवरात्री म्हणचे शब्दांतू नवम म्हूण सांगलारी नव्या म्हणून नवमम म्हूण सांगलारी 9वा म्हणून. आमगेले नित्य जीवनांतू तशींची आमगेल दैविक आचरणेंतू हे 9वा म्हणचे संख्येक एक प्रामुख्यत आसा. ग्रहमंडलांतू आता ग्रह 9 नवग्रह म्हूण सांगताची. आमगेल अंगांगांतू नवरंध्र तशींची दुर्गा देवील स्वरूप वरकेन 9 नवदुर्गे म्हूण सांगून सांगताची. तुम्ही सांगला म्हणकेची दुर्गा देवीनं महिषासुराक संहार केलेले हेच आश्वयुज मासांतू. तशींची शरत्कालो आश्वयुज मासांतू येवचे जल निमित्ती हक्का शरन्नवरात्री म्हूण सांगून सांगताची. मागीर नवरात्री वेळारीची दुर्गा देवील शक्ती 1000 वंटो वर्तकय. ताजे निमित्ती ताजे अंश आमकां प्राप्त जावका जाल्यार तिगेले अनुग्रह आमकां मेळका म्हूण जाल्यार आमी दुर्गा देवीले नामस्मरण की तिगेले आराधन विंगड विंगड रितीर करचे निमित्ती तिगेल अनुग्रह आमकां मेळता म्हूण सांगून आमी सांगुयेत. आता वाणीन सांगले तिने निर्दिष्ट जावन सांगले आत्ता आमी आचरण करची नवरात्री ती शरण नवरात्री आश्विज मासांतुली म्हणून. तिने निर्दिष्ट जावन कसल्या सांगली त्या शरण नवरात्री म्हणून म्हळ्यार आमगेल देशांतू आणि विंगड नवरात्रीचं आचरणही आसा.
तांतू प्रमुख जावन चैत्र नवरात्रीचे उल्लेख आसा. चैत्र मासांतू आमगेले संवत्सर प्रारंभ जावचे, संसार पाडव्या दाखून प्रारंभ जावन 9 रात्री 9 दीस पर्यंत रामनवमी ताई चैत्र नवरात्रीचे आचरण जाता. त्या चैत्र नवरात्रींतू सगळ्यापाशी प्रमुख चैत्र गौरी व्रत म्हणून मस्त जन आचरण करताची. भारी महत्व सांगला त्या पूजनाक. तशी इतर नवरात्री असं म्हणेल एक विचारू आम्ही अशी परस्पर उल्लोन कोण घेऊया म्हणून म्हाका दिसले तशी सांगता असं. आणि सुमतीन सांगल्या म्हणके नवरात्रींतू दुर्गेल आराधना. तीन सांगले आसुरी शक्ती वैरी दैविक शक्तीचे विजय. आता दुर्गा पूजा म्हणारी मुख्य जावन आम्ही दुर्गे म्हणारी पार्वतील रूप म्हणून सांगताची. त्या निसंशय पार्वती ती दुर्गे आणि लक्ष्मी तिघेलांतू 3 रूप सांगताची. त्या मूल तत्वांतू श्री भू आणि दुर्गा. श्री त्या 3 रूप प्रकृतीचे 3 गुणाचे प्रतिनिधित्व करतके. श्री रूपारी महालक्ष्मी सत्वगुणाचे अभिमानिनी, भूरूपारी ती रजोगुणाचे अभिमानिनी, दुर्गा रूपारी तमोगुणाचे अभिमानिनी कै. तशी हे तमोगुण अभिमानिनी म्हण कशी म्हणरी आम्ही एक स्वल्प विज्युअलाइज केलरी. प्रळय कालांतू देवान सृष्टी सकड बंद कोरनु ताणे आमक गोतस तो वटपत्रशाही म्हणून आम्ही देवाले चित्र आमक गोतसते दोळ्या मुखार हाडियत. वटपत्रारी शयन केलेले देवाले ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ म्हळ्यार श्री ते वटपत्र जावनु, भू ती उद्दाक जावनु, प्रळय जल सुತ್ತमुತ್ತ आसूचे त्या उद्दाक भूरूपारी लक्ष्मी असता. आणि थंय भरलल ते काळोख तो म्हळ्यार दुर्गे ते काळका रूपार असतके. देवाक पुनः सृष्टी प्रारंभ करच्याक त्या तत्वांतू संचलन येऊन देवाक जागोचे. आता तेंची तत्व चातुर्मास्य कालारी देव ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ವತ್ತ ತೆದ್ನ ती दुर्गा देवाले दोळ्यांतू निद्रा रूपारसून ते टुवर्ड्स एंड ऑफ चातुर्मास्य तक जागोचे. उत्थान एकादशीक तो उठानु अपास तगेले देवाक नीद म्हणना जलरी ह्या एक तत्व. तशी ताजी खातीर तिका ती निद्रा रूपारस आम्ही सांगताची या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. तशी ती देवी दुर्गा देवी ती तमोगुणाची अभिमानिनी. तशी आम्ही कसल अनुसंधान हे नवरात्रींत कोरका म्हणारी आमगेल भितरी निसंशय जावन तमोगुण आसची, अप्रयत्न जावन आसची आमगेल हातानात. ताजे नाश करी म्हणून ते दुर्गे लागी ते लक्ष्मी रूपी दुर्गे लागी आम्ही अनुसंधानपूर्वक प्रार्थना कोरया. ह्या एक विचार आम्ही कोण घेवया ह्या पर्वकालारी. एक नवे विचारू नाही म्हण आम्ही पुरा जन आत्ता आचरण करचे नवरात्री ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸ जल्यार ह्या युगादी ಸಮಯಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಮಾಸನ್ ಕೊರ್ಚೆ नवरात्री ಬಗ್ಗೆ मस्तू जनाक ಗೊತ್ತಸना लायक जाले तुम्ही ह्या विचार सांगिला. तशीची आम्ही आता नवरात्रींतू करचे ह्या नवदुर्गेले एक पूजे म्हणून आम्ही सांगतांती. ह्या म्हाका दिशील मट्टाच्या नवदुर्गे पूजे आणि आमगेले मनाचे शुद्धीकरण म्हणून वरकेना सांगेत. म्हणजे आमगेल्या मनाच्या एक नव शक्ती म्हणून वरकेना सांगेत. एक क्रमबद्ध हंत शुद्धीकरणाच्या इताक म्हण सांगला रे. आमगेल देहा भितर असचे 7 प्रमुख चक्र आस. आमगेल्या देहाचे सूक्ष्म शक्ती केंद्र म्हणून सांगेत. नवदुर्गेक आणि ह्या चक्राक नेर जावन संबंध वरकेना अस. ते आज कसं म्हणू हाजी वरकेन एक ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही विचार करूया. नवदुर्गे पूजे म्हणारी चक्राचे शुद्धीकरण कशा बाह्या आमगेल भितर असचे चक्र त्या असमतोलन जाल्लारी मस्तू समस्या येवचे एक साध्यता आसा. समतोलन आसलारी आमगेले दैहिक आमगेले मानसिक आरोग्य लायक रितीर असता. आमकां एक शांती मेळता, नेಮ್ಮದಿ मेळता. तशीची आमगेले एक आध्यात्मिक शक्ती चढता. त्याची असमतोलन जाल्ली म्हणून सांगला रे. दैहिक आरोग्य मानसिक आरोग्य तांतू एरुपेर जावचे एक साध्यता आसा. तस जावन ह्या एक विषय आम्ही मना दवन घेतला रे. ह्या पटी नवरात्रींत
लायक म्हण म्हाका दिसता. म्हळ्यार आमी नवदुर्गे पूजा केलेली तशी आमगेले आरोग्य वृद्धी जाता म्हणल्यार एक विचार वरकेन हांव हांगा दवरचाक इश्ट पावता. तशीच आज आमी एकक दुर्गेल विचार करता करताची ह्या चक्रा विशय वरकेन ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन करूया न्हय मा. दुर्गेले पार्वती दुर्गेले 9 रूप आसाची. तांतू भितरी सुरवेची रूप शैलपुत्री. ते नाव सांगचे म्हणकेची शैलपुत्री म्हळ्यार ती पर्वतराजाल धुव. सुरवेरी तिक पूजा. तिगेले एक वर्णू सांगला केसरी वर्णू तो तिगेले त्या दिवसाचे ते देवीले वर्णू म्हूण सांगताची. ती पर्वतराजाल धुव जावची फुडे सुरवे अवतारांतू ती दक्ष प्रजापतील धू जावन ईश्वराक वरिसून घेता. आमका भागवतांतू ती काणी गोतसा. दक्ष महाराजान यज्ञ कोरनु ईश्वराक आमंत्रण दीनाशी तागेल अपमान करतना ती सती म्हळ्यार नावार ती दक्ष प्रजापतील धुव ती का तिगेल बामणाक केलेला अपमान सहिसूच्या जायनाशी ती यज्ञकुंडांतू देह त्याग करता. मागिरी मुखावेले अवतारांतू ती पर्वतराजाल धुव पार्वती जावन ती जन्मा येवन 16 वर्ष पर्यंत कठीण तपस कोरनु वापास ईश्वराक वरसून घेवन ती शैलपुत्री म्हणून घेवन हे नवरात्रींतू पार्वती दुर्गेले सुरवेचे रूप ती पूज घेता. बय आता पर्वतराजाले धुव म्हण सांगला. पर्वत म्हण सांगला रे अचल म्हण एक अर्थ वरकेन आसा. ही का पूज केलेल निमित्त आमकां मस्त मनोस्थैर्य मेळटा. हिणे प्रतिनिधी करचे चक्र मुलाधार चक्र. मुलाधार म्हण सांगला रे रूट चक्र म्हण सांगता ती. म्हळ्यार आमगेले स्पायनाचे बेजांत आसचे तसले एक चक्र ते सगळेच एक देहाचे एक आधार स्तंभ म्हण वरकेन आमी सांगेत. ह्या चक्र समजला रे आमगेले सगळेच एक मस्क्युलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम पुरा एक एनर्जाइज जावन आमी आरोग्यवंत जावन आसता. तस जावन हिक्क पूजा केला रे आमगेले एक मानसिक स्थैर्य एक दृढते म्हळ्यार कसले एक निर्धार घेताना एक दृढ निर्धार घेवचे तसले एक शक्ती आमकां ही देवी दिता. एक आंतरिक शक्ती म्हणटा न्हय तशीच कसले एक समस्या येयला रे एक एदुरसूचे तसले एक धैर्य. मागीर ते इनसिक्युरिटी म्हण सांगता आमी म्हळ्यार हांव एक सुरक्षित म्हळ्यार एक भावने ह्या देवीक पूजा केलेले निमित्त आमकां मेळटा. आता तू चक्राच विषय सांगले ते मूलाधार चक्राचे असमतोलन जाल्यार कसं जाता म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ विचार करूया. आमगेले दैनंदिन जीवन म्हळ्यार नित्या जीवन प्लस आमगेले साधनाचे मार्गारी मनाची दृढता मानसिक दृढत म्हळ्यार केदनाय भारी प्रमुख. त्या चक्राचे असमतोलन जाल्यार मानसिक दृढते वत्तकय. ताजे निमित्त आमगेले साधना मार्गाकय विघ्न आणि आमगेले कितले आमके एक एनर्जी लेवल जावका की ते उणी जाता. ते सर्व आमगेल जीवन एरुपेरू कोण घालता. हे नवरात्रीचे सुरवे दिवसाचे देवील स्वरूप जाल्यार दोन्ही दिवसू ब्रह्मचारिणी म्हणून. ब्रह्मचारिणी म्हळ्यार ती शिवाल कतीरी तपस केलेली एक तपस्विनी योगिनी म्हणून वरकेन सांगू येता. तिगेल अनेक नाव उमा तिक उमा म्हणून वरकेन आपयताची. हिगेले हे ब्रह्मचारिणी स्वरूपांतू हे देव धवी कलर वस्त्र धारण करून आसता धव बण्णा वस्त्र. आणि तू हिगेले उज्व हातांतू जपमाल आसता तशीची दाव हातांतू कमंडल धोरगेन आसता. मागीर हिक प्रिय जलल तसल फूल धव फूल दिवन हिक आमी आराधन करूयेत म्हणून सांगू येत. ब्रह्मचारिणी म्हण सांगला रे आमगेल मना येवचे म्हण सांगला रे धवे कापड निशिले तपस्विनी न्हय वा. हिगेले चक्र स्वादिष्टान चक्र ही ह्या चक्र प्रतिनिधी करता. म्हळ्यार आमगेले भावने नियंत्रण करचे एक चक्र. ब्रह्मचारिणी म्हण सांगला कसले आमगेल जिवनांतू आमी ब्रह्मचारी जावन आसका म्हणणे जाल्यार आमगेले एक दैनंदिन चटुवटिके ಒಟ್ಟು आमगेल पुरा एक कर्तव्य करता करताची आमगेल जीवनांतू एक शिस्तू आसका एक संयम आसका एक नीती आसका. तशीच भावने आनी नियंत्रण करका म्हळ्यार एक समतोलन आसका भावनेच्या म्हूण सांगून ही आमकां ज्ञान दिता भक्ती दिता श्रद्धी दिता. तशीच एक आंतरिक शक्ती वरकेन आमकां ही दिता. हे स्वादिष्टान चक्र म्हणून सांगून तुम्ही सांगले आणि तशीची भावन नियंत्रण करता म्हणून सांगले.
तशीच हे स्वादिष्टान चक्राचे असमतोलन जाल्यारी आमकां भावनेक संबंध पाविल्या समस्या म्हळ्यार इमोशनल प्रॉब्लेम्स येता. तशीच आमी खंयची एक खूश आशिल्ली तसले काम केल्यार आमकां खूश येना म्हळ्यार मनांत एक असमाधान म्हणचे तसले त्यावेळी एक प्रॉब्लेम म्हण सांगू येता. ते असमतोलन जाता म्हण सांगून सांगू येता. ನವರಾತ್ರಿಚೆ ತಿನ್ನಿ ದಿವಸು ಪಾರ್ವತಿ ದುರ್ಗೆಲೆ ತಿನ್ನಿ ರೂಪ ಚಂದ್ರಘಂಟ ती अप्रतिम सुंदरिके चंद्रघंटा म्हळ्यार नावाची सांगता अर्धचंद्राकृतीचे कुंकुमाती इळो स्वर्णवर्ण तिगेले सिंहवाहिनी तशी ती सौंदर्याचे नी धैर्याची प्रतीक कै तांबडो बण्णू तिगेलो तशी ते चंद्रघंटाले आराधन केल्यारी अप्रतिम धैर्य आणि तेजस्सु प्राप्ती जाता म्हणून सांगताची. हिणे प्रतिनिधी करचे चक्र मणिपूर चक्र म्हळ्यार सोलार प्लेक्सस म्हणून सांगता ती आमगेल्या पोट्टाच्या वैरी आणि हडद्याचे तोग्गू असे तसल हा एक चक्र. सोलार प्लेक्सस म्हळ्यार आमगेल्या पोट्टा भितर असच्या इंटरनल ऑर्गन्साक पुरा एनर्जी दिवची तसले एक चक्र. तस जावन हा एक एनर्जाइज करून म्हळ्यार समतोलनार दवरचे वरकेन आमगेले एक कर्तव्य जाता. हिक पूजे केल्या निमित्त जीवनांतू एक क्लॅरिटी असता म्हणून सांगल्यार आमी कसं कोरका म्हळ्यार एक निर्दिष्ट गुरी लक्ष आमकां असता. विल पवराक काय उणिना त्या एक चक्राचे एक वैशिष्ट्य. तशीच खंयचे एक अडेतडे आयल्यार ते हांव साधसिता म्हळ्यार एक छल म्हळ्यार ते पुरा समस्या बगेहरसून ती मुखार वता तसल एक धैर्याची देवी. तजन हिक पूजे केल्या निमित्त हा चक्र मणिपूर चक्र आम्ही एनर्जाइज करू येता समतोलनारी दवरून घेऊ येता म्हणून म्हाका दिसता. ह्या चक्राचे असमतोलन जाल्यारी तुम्ही सांगला म्हणके क्लॅरिटी आशिल्ले ते उणी जाता क्लॅरिटी ना जाता. त्या मनाची क्लॅरिटीची आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टम दोन्ही काही संबंध असके तश जावन तुम्ही सोलार प्लेक्सस म्हणले तशी ह्या चक्राचे असमतोलन जाल्ल्यारी जीर्णांग संबंधी काಯಿಲೆ येताच के बीपी डायबिटीज आणि सायकोसोमॅटिक डिसीजेस सकड येवचे साध्यत अस ह्या चक्राच्या समतोलना निमित्त. तशीच चारीच देवी कुष्मांड देवी म्हणून सांगून हिगेल बण्णू गाढ नीली बण्णू म्हणून सांगून हिक्का सृष्टीकर्ते हे भूमंडलाचे म्हणून वरकेन आम्ही सांगता ती म्हळ्यार सृष्टींतू जगतांतू पुरा कडेन अंधकार असताना हिगेल एक मंदहासन ती सगळेच एक ब्रह्मांड सृष्टी केल्या म्हणून सांगता ती. 8 भुज आशिल्ले हिक्का अष्टभुजा देवी म्हणून वरकेन सांगता ती. हिगेल्या शक्ती म्हणून सांगल्यार त्या सांगून प्रयोजन ना इता म्हळ्यार हृदय चक्र हिगेल्या अनाहत चक्र हृदय म्हणून सांगल्यार एक भावनेक संबंध पाविल्या एक चक्र म्हणटा ते. मन आशिल्ल्या भावनेक आणि आमगेल्या हृदया वयर जावचे परिणामाक एक नेर संबंध आसा. आमकां खुशी जाल्यार कसं जाता हृदयांत एक खुशी जाता म्हळ्यार एक गूर जाता न्हय वा. तशीच दुःख जाल्यार जड जाता हृदय म्हळ्यार एक जड जाता न्हय वा. तस जावन नेर संबंध एक स्ट्रेस डिप्रेशन म्हणून आम्ही सांगता ती त्या जाल्ले कुडले हृदयाक ಒತ್ತಡ पडलो हार्ट अटॅक येवचे वरकेन साध्यता आसा न्हय वा. तस जावन ह्या हृदय चक्र म्हळ्यार वरकेन एक मस्त प्रमुख जावन आशिल्लें एक चक्र. हिक पूजे केल्या निमित्त आमगेल्या जीवनांतू एक सुख शांती संतोष हे पुरा येवच्या एक साध्यता असता म्हळ्यार त्या चक्राक एक एनर्जी मेळटा. तशीच असमतोलन जाल्ल्या म्हणल्याक तावळ म्हणल्यार हृदय संबंधी काಯಿಲೆ येवची साध्यता आसा एक. आनीक कसं म्हळ्यार एक नेगेटिव्ह पर्सनॅलिटी म्हळ्यार ಕೆಲವು मनुष्यांक आमी पळयला तांकां खूश असच्याक जायना पुरा असता जाल्यार तांकां खुशी ना इता म्हळ्यार तांगेलें अनाहत चक्र स्ट्रॉंग ना म्हणून एक अर्थ असता म्हळ्यार हांवें एक साध्यता असता. कंप्लेंट बॉक्स अशी केदनाय कसले एक नेगेटिव्ह उलयता असचे खुशेर असचे जायना. सो सेल्फ लव तांकां प्रीती करच्याक जायना. तांकां तांणी प्रीती करच्याक जायना जाल्यार विंगडांक तांणी कशी प्रीती दिवचे एके वेगळाला तांणी कशी प्रीती स्वीकार करचे त्या कष्ट जाता न्हय वा. वय नवरात्रीचे 5 दिवस आम्ही आराधन करची तसल देवी स्कंद माता. हिक्का 4 हात हिगेल्या वयल्या 2 हातांतू ती कमला फुल दोरयेन असता. तशीच उजवी सायडा पायारी स्कंद
सुब्रह्मण्य कार्तिकेय म्हणून वरकेन अपोयत हम्म. ताक बसकोरोन आसता तशींची दाव सायडा हात तांतू आशीर्वाद मुद्रे दೋರ್ಗೆನ शिल तसले चंद एक स्वरूप आणि हिक्का प्रिय जल तसले बಣ್ಣು हळदू बಣ್ಣು मागीर हळदू फूल दिलेल निमित्ती ही प्रसन्न जाता म्हण सांगून घेन आम्ही हळदू फुलांनी हिक्का आराधन करूयेत. वय वाणीन स्कंद माता म्हणून सांगले. माता म्हणताना आमगेले दोळ्या मुखार येवचे एक मात्र स्वरूपी अम्मा न्हय मे एक बाब्बा धरलेले एक आवसो म्हणून सांगेत. स्कंद माताक पूजे केलेले निमित्त आमका एक प्रीती एक अवसूल ताळमे आणि सकड जनाक एक समान जावन पळत तसल एक मनोभाव शांती हे पुरा आमका मेळता. हिगेल चक्र म्हण सांगल्यार विशुद्धी चक्र म्हळ्यार थ्रोट चक्र म्हण सांगून उलयतना एक शुद्धते म्हळ्यार चंद कोरून मोगान उल्लोच तसल एक मृदू स्वभाव आणि एक क्लॅरिटी उतरांतू एक क्लॅरिटी मेळता म्हण वरकेन सांगेत. वय तुम्ही विशुद्धी चक्र म्हण सांगले हे विशुद्धी चक्र लोकेट जावन आशिल्ले तसल जागो आमगेलो ताळो ताजे निमित्ती हे विशुद्धी चक्र समतोलन जाल्ले म्हण सांगल्यार आमकां उल्लोचेंतू वाक संबंधी म्हळ्यार वाक म्हळ्यार उत्तर उतराक संबंध पाविल तसले दोष येता एकय स्पष्ट जावन उल्लोचाक येना एकय ताळो भायर येना म्हण सांगताची तशें आसच्या पुरो एकय उच्चार स्पश्ट येना असल सकड समस्या येता. तशींची आमगेले तोटांतूच आमगेले थायरॉइड ग्रंथी लोकेट जावन आसा ताजे निमित्ती थायरॉइड संबंध पाविल तसले दोष येवच्या पुरो तशीची अस्थमा आणि श्वासकोशाक संबंध पाविल तसले दोष वरकेन येवच्या पुरो. वय वय नवरात्रीचे संची दिवसू पार्वती दुर्गेले कात्यायनी रूपके तिगेले वर्णू पाचवो म्हळ्यार सस्य श्यामले म्हणताची प्रकृतीचे वर्णू ती कात्यायन महर्षीले आश्रमांतू ती जन्म घेता ताजे निमित्त तिका कात्यायनी म्हूण नाव घेवन त्या रूपारी ती पूजन घेता. संची दिवसू तिगेले आराधना उपासन केलेले निमित्त अलौकिक तेजस्सु मेळतुगे. वय तुम्ही आता म्हणताना अलौकिक तेजस्सु म्हणताना ही प्रतिनिधी करचे चक्राची आज्ञा चक्र म्हळ्यार तिन्नी दोळो म्हळ्यार ध्यान एकाग्रते तशीच एक आंतरिक शक्ती म्हणटा ती ते आमकां एक पूजे केलेले निमित्त मेळता म्हणून सांगेत. ह्या चक्राचे समतोलन जाल्यार आमकां कळटा वय कसल म्हळ्यार बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स येता म्हळ्यार ओपन माइंडेडनेस ना ना नातील निमित्त एक क्लोज माइंड म्हणता पळय मन संकुचित जावन आमके एक निर्दिष्ट गुरी ना जावन बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स येवचे चान्सेस आसा म्हणटाची. वय वय तशीची सप्तादेवी काळरात्री न्हय वे नांव आयकतनाची काळीची भयंकर जावन आसा म्हूण आमकां दिसता. ही राक्षसाल संहार करचे खातीर हे काळरात्रीचे एक अवतार ती घेता. राक्षसाल विरुद्ध भयंकर जावन ही होराट वरकेन करता. हिक्क पूजे केलेले निमित्त दुष्ट शक्ती निवारणे आमगेले एक नकारात्मक शक्ती निवारणे तशीची भक्तांक पुरा ही शांती दिता नेಮ್ಮದಿ दिता आणि चांग जव्व म्हूण सांगून अनुग्रह वरकेन करता. शक्तिशाली शक्ती स्वरूपिणी म्हूण वरकेन हिक्का सांगता ते आमी. हिगेले चक्र सहस्रार चक्र म्हळ्यार ಮತ್ತೆ वैरी आसचे चक्र ही प्रतिनिधी करता. हांगतू असमतोलन जाल्ल्या म्हणल्याक ताजे निमित्त आमकां आंतरिक शक्ती म्हळ्यार आमकां ही ज्ञान दितले एक देवी मोक्ष दितले एक देवी हिक पूजे केल्यार असमतोलन जाल्ले कुडले आमकां एक इम्बॅलन्स जाता आमगेले एक शक्तींतू म्हळ्यार ह्या सगळे ब्रेन आणि देह कंट्रोल करचे तसले एक चक्र. सो आमगेले सगळे आरोग्यांतू मानसिक आणि दैहिक आरोग्यांत एक एरुपेर जावचे एक साध्यते हांतू आसा. वय नवरात्रीचे 8 दिवसू आम्ही पूजन करतसले स्वरूप देवील स्वरूप म्हळ्यार महागौरी हे पार्वतीले सानपणाचे रूप स्वरूप म्हूण घेवन वरकेन सांगू येता. आणि हिक्क प्रिय जल तसले बಣ್ಣು गुलाल एक गुलाबी वर्ण म्हूण वरकेन सांगता ती. आणि हे देवाल स्वरूप शांती तशीची समृद्धीचे संकेत जावन आसा. मागीर हिक्का आराधन केलेले निमित्ती केलेले पाप सर्व पाप नाश जाता म्हूण सांगून वरकेन सांगताची. नवरात्रीचे 9वा दिवसू पार्वती दुर्गेले सिद्धिदात्री रूपाचे पूजन जाता. ती सर्व इष्टार्थ प्राप्ती कोण दिवची तसले
आमगेल कसल प्रार्थनस त्या सिद्धी कोण दिवची तसल देविके तिगेले वर्णू आकाश नीली म्हणताची. आकाश म्हळ्यारी त्या एक परिपूर्णतेचे संकेत. त्या वर्णू घेऊन ती सिद्धिदात्री देवी ती आशीर्वाद संतोष आणि इष्टार्थ प्राप्ती करची तसले एक देवी म्हणून सांगताची. आता महागौरी आणि सिद्धिदात्री म्हणून सांगल्या ह्या दोन देवीक चक्रावटो ನೇರ संबंध नातलारी. महागौरी कसा करता तिगेले एक शुद्धीकरण हंत म्हणून सांगेत. म्हणारे आमगेले 7 प्रमुख चक्र समतोलन जगतारे ते एक शुद्धीकरणाच्या गतीस त्या ही महागौरी पूजे केलेल्या निमित्त जगता. समतोलन जालेल चक्र पुरा निर्विघ्न जावन एक प्रवाह अशी होळचाक आमगेल्या देहा भितरी साध्य जाता. तशीची तुम्ही सिद्धिदात्री म्हणून सांगल्या. सिद्धिदात्री म्हणारे हिगेले एक परिपूर्णतेचे हंत समतोलन जल्ला शुद्धीकरण चक्र पुरा जाल्या नंतर एक परिपूर्णतेचे हंत म्हणजे सांगल्यार एक एनलायटनमेंट स्थिती म्हणारे एक ज्ञान प्राप्ती जावची तसल एक स्थिती म्हणून सांग्यात. हाजे निमित्त एक साधकाक सिद्धी मेळता ज्ञान मेळता म्हणून वरकेन सांगेत. वय आता आम्ही इतल वेळो नवदुर्गेले 9 स्वरूप तशींची कंची कंची दिवस कंची कंचे वर्ण तिक प्रिय जालाले म्हणून सांगून वरकेन आम्ही उलयला आसाची. आता एक नवे ट्रेंड स्टार्ट जाला. हे कसं नाही म्हणून सांगलारी त्या नवरात्रीचे 9 दिवस आम्ही आता सांगिल तसले बಣ್ಣाचे आम्ही धार्मिक वस्त्र धारण करून घेनो. पुरा जनांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳು कुटुंबाचे ಒಟ್ಟುकी एक आमगेल फ्रेंड्सा ಒಟ್ಟು एक आम्ही स्कूल अंतू कॉलेज अंतू एक काम करची काडन आम्ही पुरा जनांनी ಒಟ್ಟು मेळनो एक ग्रुप फोटो काढून घेऊन न्यूजपेपर अंतू पेटोत तसल एक लायक एक कॉन्सेप्ट नवरंग म्हणून सांगून घेनो. हे एक लायक कॉन्सेप्ट हांतू एक कसं नाही म्हणून सांगलारी आताच यंगर जनरेशन जनांक धार्मिक वस्त्र धारण करच्याक प्रेरेपण दिला म्हणके जाता. तशी ताजे निमित्ती पुणी धार्मिक वस्त्र धारण नवरात्री वेळारी गल्लारी चांग ताजे निमित्ती ते एक प्रेरेपण जाता. तशीची ताजे निमित्ती पुणी आम्ही आता यंगर जनरेशनानी त्या नवरात्री आचरणांतू भाग घेतला म्हणके जाता. तशी जावन एक लायक कॉन्सेप्ट म्हणून सांगून सांगेत. येदोळपर्यंत पार्वती दुर्गेले 9 रूपाचे विश्लेषण जाल्ले ते तत्व कसं असेल म्हणून ताजी चिंतन आम्ही केलं. आता लक्ष्मीले दुर्गा रूपस म्हणून आम्ही परस्पर विचार केलेला आसा. त्या दुर्गेले 9 रूप असके. ते दुर्गा आर्या भगवती कुमारी अंबिका महिषमर्दिनी चंडिका सरस्वती आणि वागीश्वरी. हंतू उल्लेख केलेले सरस्वतीची आमगेले प्रति गांवांतू शारदा पूज म्हणून करताची. ती देवी ही सरस्वती के तिगेल आराधन जाऊचके. शारदेल विग्रहदवरनु भारी विಜೃಂಭಣೆರಿ प्रति देवळांतू प्रति गांवांतू जाऊचे. नवरात्री म्हळ्यारी शारदा पूजेची उडगास येवचे. तशी ती शारदा ही सरस्वती म्हणून सांगताच. आता तुम्ही शारदा पूजे म्हणलं. शारदा पूजे म्हणताना आमगेल्या कोड्यालाच्या ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ಅಂತ ಜಾವುಚ ಏಕ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಹಂಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಉಚಿತ म्हणू मक दिसता. इथं म्हणारे ह्या शारदा उत्सवाक शतमानाच्या इतिहासस ह्या पट्टी 103 नाही नवरात्रीक 103 वर्ष भरता. म्हणारे कसले एक इतिहास होड इतिहास म्हणून पडायांती. म्हणारे आमगेल 100 वर्ष पूर्ण दाखवून त्या शारदा उत्सव आम्ही पळोवन आयलस. कोण कोण आमगेल मालगड्या पुरा पळोवन आयलस. एक धार्मिक भक्ती आणि आमगेल एक सांस्कृतिक परंपरे जिवंत जावनु आसच्याक ह्या एक शारदोत्सवाचे मस्त एक प्रमुख पात्र आस म्हणून वरकेन मक दिसता. मुला नक्षत्राचे दिवसू शारदेला मी प्रतिष्ठे करतांती हंगा आचार मठांतू. तशी प्रति दिवसू एक विशेष अलंकारू एक विशेष पूजे भक्तान अवगण रूपारी तिका कापड दितांती. तशीची भांगर दितांती. एक दैविक रूप म्हणून संगीत एक ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಿ ನೈ ತಿಕ್ ಪಳೈತನಾಚಿ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಮುನ್ಸಂಗ ಭಜನ ಹುಡುಗ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತೆ ಸಾಣ್ಪುಲ್ ಮಂಡಲ ರೂಪ ಕೊಳಚಾಕ 2 दाळ नुप्रो म्हणून संगीत. नवरात्री म्हळ्यार दोळे मुखार येवची शारदा. आम्ही तिगेल रूप प्रति वर्ष दोळ्यांत भोरण घेऊन मनांत भोरण घेऊन असताची. तेची नवरात्री म्हळ्यार क्षणाकची आमक दोळ्या मुखार येवचे शारदा. म्हळ्यार तोंडांत एक हासू नाही मंद हासू म्हणता पळय तशी तिगेले दोळ पळयला
दोळ्यांत एक प्रीती आम्ही तावळ पुरा वर्णन केले नव्या वय. त्या प्रीती सगळे 9 देवील पुरा एक रूप हिगेला अस शारदेंतू एक दोळ्यांत एक प्रीती म्हणजे एक करुणे तशीच एक सर्वालंकार भूषिते जाल्लेली एक बायल मनीशी बदल जावन एक बसला म्हणके दिसता आणि एक मंगळकरा एक मूर्तीक एक एक देवीक आम्ही सर्वज्ञान जात्री म्हणवरकेना सांगता ती कोड्यालाचे आचार मठाचे हे शारदे आमगेले एक शक्ती केंद्र म्हण वरकेन सांगेत आध्यात्मिक शक्ती केंद्र म्हणारी आणि समजता म्हण म्हाका दिसता तशेंच एक आमकां भक्ती आणि ज्ञानाचे एक संकेत जावन वरकेन आस सगळे एक कोड्यालांतू संभ्रमाचे एक वातावरण एक रतबी गेल्लार पळा तशेंच आतां मस्तू गांवांतू पुरा कडेन एक शारद उत्सव म्हणून खंडीत करता ती विजृंभणेर करता ती आणि गांवची सक्कड जन तांत भागवहिसूचेच पळा त्या एक मस्तू विशेष म्हण सांगेत वय नवरात्रीचे 9 दिवस जत्तरी दांची दिवस लोककंटक निवारण आचरण करचे तसा लेख विजयोत्सवाची विजयदशमी म्हणून सांगेत तुम्ही सांगला म्हणके 9 दिवस महिषासुरा लट्टू दुर्गादेवीन होराट केलेलो वय तशींची दांची दिवस ताका संहार केलेला त्या विजयोत्सव आचरण करची खातीर विजयदशमी म्हणून सांगून घेऊन आम्ही आचरण करताची त्रेतायुगांतू श्रीरामचंद्रान रावणाक संहार केलेले ह्याची विजयदशमी दिसू म्हणून सांगून मस्त कडेन सकड रामलीला उत्सव म्हणून सांगून घेऊन करताची तशीची द्वापर युगांतू पांडवांनी तांगेला आयुध सकड शमी वृक्षा सकल दवरलेले वापस घेतले दिवस वरकेन ह्याची विजयदशमी त्या दिवस तशीच आमगेल कर्नाटकांतू मैसूर दसरा म्हळ्यार मैसूरचे रायान आनी युद्धांतू तांकां जय मेळ्ळल तसले संभ्रमाचरणे खातीर सांकेतीक जावन हे दसरा म्हूण सांगून घेवन वरकेन आचरण करताची ದಸರಾ ಮುಣು ಇನ್ ಸಂಗ್ತನಾಚಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮುಣು ಮನ ಆಯೋಜಿಸ ಜನ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಮುಣಪದ ಉಡ್ಗಾಸೆತ್ತ ಮೈಸೂರು ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ದಸರಾಚೆ ಮೆರವಣಿಗ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸು ರಾಜಮನೆತನಾಚಿ ತಂಗೆಲ್ ಖಾಸಗಿ ಆಚರಣೆಸ ಅರಮನೆದಕೋನು ಹಸ್ತೆರ್ ಅಂಬಾರಿಗಾಲ್ನು ಚಾಮುಂಡಿಲ್ ವಿಗ್ರಹ घेऊन वच्ची ಮೆರವಣಿಗ ती चामुंडी बेट्टा पर्यंत वत्ता मागीर एक बन्नी मंटपाक वच्चे म्हणू एक आसा बन्नी मंटप म्हळ्यार बन्नी वृक्ष म्हळ्यार शमी वृक्ष म्हणटनाच आमकां पांडवाल उडगास येता पांडवान अज्ञातवासा वताना तांगेले शस्त्र सकड शमी वृक्षाचे मुळांतू निप्पोन दवरलेले अज्ञातवासा वच्ची पशी फुडे त्या शमी वृक्षाक पूजे कोरनु शस्त्रास्त्र सकड चंदाय रासो मुखावेले युद्ध जावचस ताजे खातीर ती प्रार्थना केलेली तशी नवरात्रींतू आयुध पूजा म्हळेली भारी प्रमुख पांडवाले तांणी दुर्गेल पूज केलेले एक उल्लेख आसा महाभारतांतुले विराट पर्वांतू धर्मराजान दुर्गा स्तोत्र केलेला आसके उल्लेख आणि भीष्म पर्वांतू अर्जुनान दुर्गा स्तोत्र म्हळ्यार कुरुक्षेत्र युद्धाचे जस्ट पूर्वभावी जावन भीष्म पर्वाचे अंत भितर येतकय दुर्गा स्तोत्र केलेले उल्लेख आसा तशी पांडवांनी दुर्गेक उपासना केलेले आसा श्रीकृष्णाले उपदेशाच्या अनुसार त्यांनी दुर्गेक आराधन केलेले आसा तशी नवरात्रींतू प्रति घरघरांतू म्हळ्यार म्हणके प्रति एकड़े खंयचे जाती मत भेद नत्तिले जावचे एक आचरणे आयुध पूजा शस्त्र जायत वाहन जायत खंयचे फॅक्टरींतुले टूल्स पूरा हक्का पूज करचे एक पर्वकालू नवरात्री आयुध पूजेचे आचरणे मूलक वय तशीच एक नव्या जेवण म्हण वरकेन आमी करता नव्या म्हळ्यार फुडली कालांतू कश म्हळ्यार गड्ड्यांतू नवेच एक ब्याळ येताना ताका पूजे कोरनु ते कणस पुरा पोळेरा दवरनु ते पोळोರು कणसा समेत घरा हाणु तुळसी एದುರು दवरनु मागीर ताका कुंकुम आरती कोरनु घरा भितर हाणु तशीच देवाल एದುರು दवरनु मागीर देवा पूजा आम्ही ह्या कणसांतू लक्ष्मी नारायण स्वरूप पळयतांती म्हणून सांगतांती न्हय आमी तशी नमगतांती तशी देवाल आरती जातरी ह्या कणसाक वरकेन आमी आरती करतांती मागीर आंब्या पानांतू हे कणस सुटून वायान बांदून तशीच देवा कुडाक मागीर तंदला मडकेक कपटाक बागलाक अशी विंगड विंगड जाग्याक आमी हे बांदितांती श्रद्धे भक्तीरी देवाक आमकां कुटुंबेक चांक करून दी देवा म्हूण सांगून वरकेन आमी मागतांती
जत्तर मागीर नव्या जेवण म्हणून ते जल्लेले सुरवेचे बेळ्याचे तांदूळ आम्ही तांदळा मडके घालून ते दिवस आम्ही ताजेची रांदप करतात ताजी ಒಟ್ಟು कुवळ ससम दाळी तोय मागीर गोडशे खीरी तांदळा वडो अशी एक विशेष एक जेवण करतात मागीर सकड जण ಒಟ್ಟು बैसून कुटुंबाच्या कोरनू आमकां बरे जेव देवा म्हणून आम्ही देवाला मागतात आत्ता कसं जला म्हणारी नगर प्रदेशात आता आमकां पुरा कसं म्हणा गद्दनी पुरा काही आसना तस जेवन आम्ही देवस्थानांत पूजे केलेलं कणस गरकड हाणू आम्ही घरांत पुरा आम्ही बांदूच तसले क्रम आणि काही आम्ही चलोनू येत असतात ವೈ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆನ ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳಾರಿ ಪುರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾನೆ ಸಕಡ ಚಿಡ್ತೇಚಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಲ ಆರಾಧನಾ ಚೆಲ್ತ असता ताजी कतिरी सवाशिनी पूजा कन्या पूजा कुमारी पूजा दुर्गा सप्तशती पारायण आसच्या पुरो श्रीदेवी महात्म्य पठण अशी सकड मस्त धार्मिक कार्यक्रम चलता असता तशींची सांचेरडू हांका अक्षराभ्यास वरकेन ह्याची नवरात्री वेळारी कोरचे एक क्रम आसा ह्या सकड धार्मिक क्रमांत धार्मिक आचरणेंत आयलारी आमगेले सांस्कृतिक आचरण वरकेन नवरात्री वेळारी विजृंभणेर चलता हांतू संगीत नृत्य तशीची नाटक आणि मानवी वेसू नवरात्री वेळारी वेस घालचे तसलो हे सकड येता हांतू संगीतांत आमी पळोवचे गेल्यारी भजन तशींची कुणीत भजन ताळ दोरगेनो नंतरची भजन कोरचे तसले हे संगीत तशीची गरबा दांडिया म्हण विंगड विंगड सकड विंगड विंगड प्रकाराचे नृत्य रूपक तांणी प्रस्तुत करताची मस्त कडेन तशींची नाटक आसच्या पुरो मागीर हांव वेसू म्हूण सांगले आमचो आमगेल करावळी सायडांतू वागा वेस घालून नांचे तसले एक क्रम आसा वागा वेसाचे आचरण कशें आयलें म्हूण सांगलारी दुर्गादेवील वाहन सिंह व्याघ्र म्हूण वरकेन सांगताची तिगेल प्रित्यर्थ तिगेले येद्राक वागा वेस घालून नांचून तिगेले आशीर्वाद घेवत तसल अनुग्रह घेवत तसल एक क्रम यो आजकाल कशी जाला म्हणारी घरान घर वचून वागा वेसू घालून नांचून तशीची वागा वेसाचे व्हड मट्टाचे स्पर्ध वरकेन हांगा आमगेल करावळी सायडांत आयोजन करताची हाजी निमित्ती आमगेल सांस्कृतिक कलेक एक उत्तेजन दिला म्हणके जाता तशी जावन एक धार्मिक सांस्कृतिक दोन्हीची आचरण ह्या नवरात्रींतू विजृंभणेर चलता म्हूण सांगून सांगीत आमी आता नवरात्रींतू आम्ही ऐकताची आमगे ते भटमा मेळून पारायण करताची देवी पारायण करताची म्हूण आम्ही ऐकताची आमकां मात्र ते खंयचे ग्रंथाचे पारायण म्हणून विशेष जावन गोत्त आसना ते आमी एक कोळण घेवया देवीले मार्कांडेय पुराणांत भितर येवचे देवी महात्म्यम म्हणले ग्रंथाचे पारायण जाता हे पारायण नवरात्रींत जावचे त्या ग्रंथाक देवी महात्म्यम म्हूण नाव जाल्यार रूढींतू दुर्गा सप्तशती म्हणटाची त्या ग्रंथाच्या आधारारीची चंडिका होम दुर्गा नमस्कार इत्यादी देवीक संबंध पावील सकड उपासना त्या ग्रंथाचे आधारार चलता म्हणून आम्ही ह्या पर्वकालारी कोळण घेवया म्हळ्यार ह्यात नवरात्री विषय आम्ही पुरा जी चर्चा केल्या ताजी कसले एक पूजे विचार आसच्या पुरो तुम्ही सांगला म्हणजे सांस्कृतिक धार्मिक पुरा जाल्ल्या म्हळ्यार सांस्कृतिक आणि धार्मिक मात्र न्ही हे आमगेले एक आध्यात्मिक यात्री म्हणून वरकेन सांगेत न्हय म्हळ्यार सगळेक 9 दिवस पुरा जणांन ಒಟ್ಟು जावन पूजे करचे आराधन करचे देवील स्तुती करचे म्हळ्यार एक आध्यात्मिक आमकां लागी भरता म्हणून वरकेन सांगेत हे एक नवरात्री म्हळ्यार एक असत्या वैरी सत्याचे एक विजय अधर्मा वैरी धर्माचे विजय तशीच वायटा वैरी चांदाचे विजय म्हणून वरकेन आम्ही सांगेत तस जावन हे एक सद्याक आनी नवरात्री येवच्याक आसा आम्ही देवीला प्रार्थना करची कसा म्हणून सांगलारी आमगेले मना आशिल्ले एक अंधकारू अहंकारू कळवून आमकां ज्ञान भक्ती श्रद्धे दी देवा तशीची हे दुर्गेले मनोभाव आणि तिगेले एक अनुग्रह आमकां दी म्हूण सांगून प्रार्थना करताची आमगेले हे संस्कृती संभ्रम कार्यक्रम आम्ही मुक्षिता आसंती सकड जनाक नमस्कार.